विधानसभा अधिवेशनांतल्यान एक शॉकात डाटा भायर सरत आसा। सायबर क्रायम केसींचे बाबतीतूय हेच। गोंयांत ऑनलायन क्रायमांत मोठ्या प्रमाणात वाड जाला। मात डाटा सांगता ते प्रमाण कांय केसींतूच FIR नोंद जाता। तशेंच पुलीस तपासाच्या बाबतीत फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले सोशल मिडिया जायंट्स दिता ते म्हायतीचेरूच निंबून आसता। तांचे कडच्यान म्हायती मेळप म्हणल्यार पुलिसां खातीर मोठे दिव्य अशी परिस्थिती। ऑनलायन फ्रॉड करून लोकांक लुटप, सिस्टम हॅक करून लुटप, ऑनलायन आयडेंटिटी चोरून स्वताची म्हूण वापरून कर्म करप, सोशल मिडियाचेर बायलांची बदनामी करप, प्रायव्हेट फोटो व्हिडिओ तयार करून घालप असले प्रकार वाडपाक लागल्यात। 2021 23 केसीत FIR जाल्लो। हातूंत अनऑथरायज्ड बँक ट्रान्सफर, जीपे, पेटीएम, UPI वरवीं लुटप असले प्रकार आशिल्ले। 2022 70 केसी रजिस्टर जाल्यो, जाल्यार अंदू 13 मार्च मेरेन अश्यो 13 केसी रजिस्टर जाल्यात। रजिस्टर जाल्ल्यो केसी वाडटात ही हुस्को करपा सारकी गजाल आसाच, मात त्या परस कितलेशेच पटीन हुस्को करपाची गजाल म्हणल्यार जितल्यो कागाळी येतात तातूंतल्यो खूपच कमी रजिस्टर जातात। आता 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 ह्या एका वर्साचो डाटा पळयात। फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम वरवीं लुटला फटयला म्हूण 282 कागाळी आयिल्ल्यो। शॉकादीक गजाल म्हणल्यार सायबर क्रायमाच्या स्पेशलायज्ड युनिटान फकत 32 केसीत FIR केला। सोशल मिडिया जायंट्स तांकां त्या गुन्यांवा संबंधी गुन्यांवकारांची म्हायतीच दिना ही सत्य स्थिती। 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 ह्या एकाच वर्सा फेसबुक आनी इंस्टाग्रामान सायबर क्रायमाच्या स्पेशलायज्ड युनिटाच्यो 25 विनवण्यो रिजेक्ट केल्यो, जाल्यार 8 पेंडिंग दवरल्यो। तशेंच व्हॉट्सॲपान 9 केसी भायर मारल्यो, जाल्यार कितल्योश्योच पेंडिंग दवरल्यात। सायबर क्रायम पुलीस स्टेशनात 10 स्टाफ आसा, जे बरे प्रशिक्षीत आसा आनी सायबर क्रायमाच्यो केसी बरे तरेन हाताळूंक शकता असो दावो जाता। मात डाटा पळयल्यार हो स्पेशलायज्ड युनिट सोशल मिडिया चलोवपी दितले ते म्हायतीचेरूच निंबून आसा अशें म्हणपा सारकी परिस्थिती। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।